मयेच्या कस्टोडियन प्रॉपर्टी विशीं 2014 ह्या वर्सा दुरुस्ती कायदो पास जाला, मात अजूनय लोकांक तांचे अधिकार मेळपाक तांत्रीक अडचण निर्माण जाता। दुसरे वटेन सरकारान पास केल्या ह्या दुरुस्ती कायद्याक कोर्टात आव्हान दिल्ल्यान मयेच्या लोकां मदीं खवदळ पडला। हे फाटभुंयेर आमदार प्रेमेंद्र शेट हांच्या मार्गदर्शनाखाला मये भूविमोचन नागरिक कृती समितीची एक बसका जाली। पंचायत सभाघरांत आपयले हे बसकेक मये पंचायत मंडळ आनी नागरिक हजर आशिल्ले। मया येवपी इंटरनॅशनल लॉ कॉलेज प्रकल्पाचो विशय बसकेत चर्चेत आयलो। ह्या मिटिंगेत आमकां एक स्वताकूच आमकां सगळ्यांक बद्दल घेवचे पडटले, आमी प्रतिज्ञा करची पडटली की 19 डिसेंबर 2025 पर्यंत 19 डिसेंबर 2025 पर्यंत म्हणजे 18 तारीख पर्यंत 18 डिसेंबर 2025 जर हो प्रश्न आमचो कायमचो धसाक लागना जाल्यार 19 डिसेंबराक पयलीं उठा ताका सगळ्याक जबाबदार जे आसा ते सरकार आमदार प्रतिनिधी हे सगळे आसतात आणि आमी पूर्णपणे आंदोलनात उतरचे पडटले आनी ताका मागीर पर्याय आमच्या समोर आसतना ही फक्त शिटकावणी दिवपाक ही आडवण दिवपाक लागून आयज तुमकां सगळ्यांक आपयल्ले आसा। ही जी जमीन आसा ती कायद्यान बरयल्ली आसा की जमीन सरकार घेतले आणि मागीर लोक जेंचे कडेन आसा कितें शेतां म्हणा किंवा घरां म्हणा किंवा इतर कासां म्हणा जे कितें आसा ते अप्लाय करतले आनी त्यो जमनी तेंचे कडेन परत दिले वयतले अशें कायद्यान बरयल्लें आसा। हे सगळें जालें आसतना म्हणजे हेका अजून पूर्णत्वान येयल्लें नासतना मदींच हे प्रोजेक्ट कित्याक लागून? कारण विषय कसो आसा, आमी डेव्हलपमेंटाक आमचो विरोध ना। इंटरनॅशनल लॉ कॉलेज इंटरनॅशनल हॉस्पिटल हाडूं येता, इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी आनी सायन्स हाडूं येता मया त्या बद्दल आमचो अजिबात विरोध ना। मयाचें डेव्हलपमेंट हें जावपाकूच जाय, पूण पयलीं मयेच्या मनशाचें डेव्हलपमेंट जावपाक जाय जें अजुनूय जाल्लें ना। कारण अजून पर्यंत जे सदरी बापान आतां मेन्शन केलें सदरी तेजेर प्रोविजनल डिक्लरेशन म्हणिल्लें आसा, तुमी जर वाचलें आसा सदर म्हणून शब्दान आनी खंयसरूच जगान खंयसरूच कंडिशनल सदर दिली वचना। कंडिशनल जे डिक्लरेशन दिता ताका सदर म्हणीच ना। आनी जशें बापान मेन्शन केलें तेजेर एक क्लॉज आसा आनी क्लॉजान क्लियरली मेन्शन केल्लें आसा जो पर्यंत जे हायकोर्टान एक पिटिशन फायल केल्लें आसा कोणे तरी की हो कायदो जो आसा तो अनकॉन्स्टिट्युशनल आसा, संविधानाच्या विरोधात आसा असो म्हणून एक अपील केल्लें आसा, एक पिटिशन फायल केल्लें आसा। अध्यक्षान जशें वचून दाखयलें की डेडलायन दिवप हें खरोखरच गरज आसा। आयज आमच्या सरकाराक परत जाग हाडचीच पडटा। आमी जरी त्या सरकाराचे घटक आसले जाल्यार आयज ज्या पद्दतीन जें काम जावपाक जाय अपेक्षेन जें आसता तें जर जातलें जाल्यार थोडीशी गती आमकां वाडोवची पडटली, सरकाराक आमकां जाग हाडून दिवची पडटली। आतां शेताचे अर्ज सगळे डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसान सगळे प्रलंबीत आसा आनी हे जर अर्ज फटाफट जर निकाल हाडटलो जाल्यार आमी स्वता मुख्यमंत्र्या कडेन उलयल्ले आसा आनी समिती तर्फे आमी निवेदनूय दितले की आमकां फूल टायम हांगा जर डेप्युटी कलेक्टर ह्याच कामा खातीर नेमचो, तो मागीर 3 दिसांक आसूं जाल्यार 4 दिसांक आसूं, पण ह्याच कामा खातीर नेमून ह्यो ज्यो शेताच्यो ज्यो सनदी आसा बेगींतल्या बेगीन दूर काम करता। ह्या कायद्याचे जे अंमलबजावणी जाल्ली आसा, अमेंडमेंट जाल्ले आसा, सुदारणा जाल्लो आसा, ते कायद्याची फायनल ऑर्डर कॅबिनेट डिसिजन जाल्या नंतर येवपाचें आसा। कॅबिनेट नोट होम डिपार्टमेंटान मूव केल्लो आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।